Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आणि आम्ही बरी आहे. Hello, Mulu. Hi guys, कशी आहे तुम्ही सगळी? सजमत तुम बरी आहे म्हणून आयज आमी हें कोत्ताय बेश्टे आमचे बॉयज येयले दोग जाण जोसल आनी पल तेणें म्हाका फोन मारलो कितें करी काय हें सांजचे ते सिबास घेवन येताय म्हणून लागले आनी त्या जोसला कडेन एक धाकटी गॅस आसा थिंग भायर गार्डना बसी म्हणून लागले आमी बरें योय सो आतां तेणी सिबास घेवन येयले ते सो आतां हांव न्हू ते कितें फ्राय कोत्ताय फॉयलांक आनी कितें कोत्ताय तो चोवया आमी कितें कोत्ता आम्ही आज कांय करपा नाहली कशी बसून हांव गेम खेळटालो प्ले स्टेशन खेळटालो आणि मागीर हेणें पलान फोन मारलो कितें कोत्ताय काय हूंय सो पळय आतां येयलें कृष्ण आनी मेघनूय येयलें तेंचे बाराबर आनी हाय ती बायलान सिबास कितें हाडलें सिबास कितें हाड सांगलें तेणें सो हांव तुमकां दाखयता तेणें कितें हाडलें तें आनी सो गायज आतां आमकां जायत सबस्क्रायबर जायत लोकांनी आमकां सबस्क्रायब केलां सो तांकां चड आनी चड थँक्यू म्हणटा सो आमकां लिटरली विथीन अ वीक आमकां जायत सबस्क्रायबर मेवले सो तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हय सारकें थँक्यू तुमकां सगळ्यांक सबस्क्रायब केलें तेंकां असो कोण आमकां सपोर्ट कराय आनी बेगीन 2 मिलियन कराय 2 मिलियन सो आमी आतां 2K तेंकपा येयलीं लायक लिटरली आमकां जाय थोडेच 2K जावपाक आनीक आमचो सपोर्ट जावं न्हू रे आदार जावं तुमच्या आदारान कितेंय जात खंय गार्डना वयताय आनी चोवया जोसल कितें करता तो सो तेणी पयलीं अशें केलेलें खंय आनी ते म्हाका सांगताले ते बरें लागता पलाच्या व्लॉगान वसाय आनी ते कितें हाड बॉय तुज ते सी ब्रीम म्हणून एक सर्च कराय सो तेणी तो व्लॉग केलोलो आनी इतलो बरो लागलो म्हणून तो सांगतालो सो आतां आमी टेस्ट करून आमी तुमकां सांगतलो तो कसो लागलो आतां आमी सद्याक वचोन भायर बसताय सो जोसल आपल्याचें कितें प्रिपेर कोत्ता खूंय तें सी ब्रीम सी बास कितें हाडलें म्हाकाय खबर ना सो तेजी तुमकां तशें करपा जाय जाल्यार इट्स व्हेरी इजी लायक यू नो तुमकां तशें करून गॅस आहा जाल्यार तुमच्यान भायल्यान बसून करूं जाता आनी किचनाकूय करूंक जाता किचनाकूय करूं जाता सो ते इट्स व्हेरी इजी तुमच्यान तें करपा जाता आनीक ते रेसिपी बा जाय जाल्यार जोसल आपणाच्या युट्यूबार घालतलो आनीक तेजे हेजेर वचून पळयात तुमी आमी चॅनल थिंग सकयल हितून घालतले तुमकां जाय जाल्यार वचून कराय आनी तेणें जाय तशें करून ते चॅनलाचेर जाय तें केलें आहा आनी लोकांनी जाय तशें करून सांगलें आहा तेका अशें करून बरें लागता म्हणटा जेवण तेणें आख्खी रेसिपी घाल्ली आहाय तेज्यो तेणें कितें चिकन आनी कितें कितें टाकूस आनी जायत भाशेन केलें तूं वचोन चॅक कराय तेजें चॅक करा हेजेर युट्यूबार सो या आतां आमी भायल्यान वयतलीं आनीक बरी वस्ता कितें पिवपा म्हाका येना रे मॉकटेलू पिवपा व्हडलो मोग हाडला ना गायज हांव बेश्ट फकाड करता सो आतां चोवया पिवपाक कितें हाडलां तें आमी कांय कोण अशें करून चड अशें करून आल्कोहॉल कंज्यूम करनाय म्हाका दिसता हांव मातसो कितें इल्ल्या पिल्यार सो 3 म्हयन्यांनी एक पावटी तशें म्हाजें साप वेरी लेस आमी कोण पिनाय घरान कितें ओकेजन आसल्यार कितें कोणा बड्डे कसलें फंक्शन ना जाल्यार अशें साप अशें वेरी उणी आमची हय सो मॉकटेल कितें करपा जाय हाली थिंग कितें हाडलां हें करिना रे कितें कांयच म्हाका बेजार येता काम बाब सांगत सो गायज पळय मेगन आनी कोत्ताय मेगन हेल्प कोत्ता ताका हय सो पळय जोसल आनी मेगन कोत्ताय मेगन तेजें हें काडटा कितली सपोर्टीव तें पळय मेगन पळय कितली हेल्प कोत्ता ताका व्हिडिओ रॉंग येयला हेल्प सांगता मागीर कितली जाता एंगल घे पळय कितें हाडलें तें पळय आतां करून काडलो जोसला बास न्हू रे ब्रिमो बास लांब आसता न्हू गायज सी ब्रिमो सी ब्रीम हाडलो दिसता ब्रीम आनी तूं कितें सी बास सांगता म्हाका सांगोन न्हू तेणें म्हाका सांगता बास सांगलो तेणें बास हो बस ती खबर ना हांव
नायस सो मेगन 2 उतर सांगू तुजेजेरू कळलं ना बेगीन तुका? हजबंड टू बी आचेरू कितें रांदून जाता सांगता काय जात पोटा खाय फोडा सुपरमॅन सुपर गर्ल किती तू सो गायज ती ते सायडच्यान कोत्ताय आनी आमी सायडच्यान रावताय रे केन्ना काय जातोले केन्ना काय ना हातवली सो गायज हांव उलयत वर पळय राव कसं तुला उल मारको ओके सो गायज आतां जोसलाचें तेजें कितें इन्ग्रेडियंट करून जालां पळय तो पेस्ट लावपाचो हेका आमचे नुस्त्याक सीब्रीम सो जोसल ते सांग मरे तुजें हेजें ही रेसिपी आता केली ती माझ्या व्हिडिओवर असतली युट्यूबर दाखय आयल्या नाडान दाखय तो आहे माझी रेसिपी आणि प्लीज डू लाईक शेअर अँड कमेंट रेसिपीज आनी हांव तेजे चॅनलाचें डिस्क्रिप्शना सकयल घालता तुमी वचोन चॅक कराय सो तो जाय तशें करून रेसिपी करून घालता जायते भाशेच्यो चॅकआउट कराय गायज तेजें बरें जाता रांदप पेरेराज किचन सांग मरी तुम्ही सांग बना रे ना रे हें सांग मरे सो तुझ्या चॅनलाचें नांव सांग मरे तेंगा पेरेराज किचन माझ्या चॅनलाचे नाव प्लीज तुम्ही असं माझ्या युट्यूबर चॅनलाचे जो आहे कॉल व्हिडिओ घालले ते आहे आणि आता हांव रोखडेच न्यू घालतलो व्हिडिओ मातशें गॅप आसलें माझे जायते आणि सो आता हांव परते स्टार्ट करता बॅक टू बॅक व्हिडिओ घालपाक सो फर्स्ट व्हिडिओ हांव घालतलो म्हाजो नुस्त्याचो सिब्रीमाचो तुमचो हो फर्स्ट व्हिडिओ आतां जाय ते पण सो गायज पळय ते सीब्रीम रेडी हा सगळे पेस्ट बा सो चोवया आतां टाइम पास करताय फुटबॉल खेळून माय आधी माराडोन खाली किती गो काय नको गोतशी उभी रावन दा हांव पळय ओय पेले येयलो हे बाजे यो 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 बेजो ओ चक 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 ओ पुष्पा बेजोर माझी काय हांव बेजो कडच्यान बॉल घेता ओके सो नानी बरें खेळचो सो गायज रोमान म्हाका चॅलेंज केल्या ते म्हाका कडच्यान बॉल काडून दाखयता सो लेट्स सी तेक पळय हांव बॉडीचे असो करून दवरता तेका आलोले जावपाला तो अली हालाड कसो दवरता जाणटे प्लेयर असो करून काय जाय तसो दवरचोय तेका समज तें तर असो करून म्हाका बॉल काडलो तेका आतां तेज उजीर तुमचे उजीर तेका 100 पॉयंट ट्रान्सफर करता रोमा 50 म्हाका हांवें आयडिया दिल्या आनी समज ते कोण जायना बॉल काडून ते 100 म्हाका ट्रान्सफर ना हांव ना एक बॉलारी तर हा पळय पळय ते खापरा मातशें काडून पडटलें भाजी किलो गो बरें एक रोम टायर्ड जावसो 1 2 3 चल यो अगो रोमा कम ऑन ते भिता ते भिता ते भिली गो ते भिले ते भिले थँक्स तुम झगडटाय म्हणून गायज बेबी रडो लागली तेका दिसलें आमी झगडटाय म्हणून सो गेम स्टॉप केले 100 पॉयंट दिवपा पडले म्हाका सो गायज बेबी रडपा लागली आनी बेजो हें गायलें वाण गायलें हांवें बेश्ट मायन खाली मरे हांव ओके सॉरी आमी मोच घालूंक जाय आहलें म्हाका खबर ना ते शेतांतले प्लेयर जाले बिश्ट वायन हेवबा बाय भिले सारे ते भिले न्हू गे तेक दिसले तू तेक मारतो म्हणून रडोंक लागले ते रडोंक ती बुत गिवली न्हू गे भियोन ओय मागीर तेक दोरू पान राजू चल सो जोसल पळय आपल्याचें स्टार्ट केलें जोसलान बरें बोर रे नाही बोली मरे हा बरें बोर तुम्ही मेरे आता पेस्ट पळय मेरे आता तुमकां दिसतलो आणि कॉल पेस्ट काय म्हणी भाजी दिश्टी पडटा ती हय सो मागीर तुमचो कॉल टेस्ट म्हाका सांगाय बोला हांवन कोन्ना रे स्पायसी ना स्पायसी एपाळ स्पायसी काय करू ना हा एपाळ लायक जस्ट लायक क्रीमी कॉलेज क्रीमी बरो मरे स्पायसी
म्हाका एक रेसिपी हांवें दिल्या तुमकां स्टोरी सांगना फुटबॉलाची. सो आमकां एक प्लेयर उण नाहलो, एकाय उठून येयलो सकाळी आमी गेम मागलेली. आपूण म्हणून लागलो बोर हेवता म्हणून लागलो, गोली हेवता गोली हेवता गोली म्हाकूय हो बोर हा. हांवें बोर जालें, बोर हेवत जालें आमकां उपकारलो न्हू. काडला आनी गोलार येले काय शेवता एक शॉट मारलेली डीए भायर येयला आनी हातीन धरलो. हातीन धरू जायना काय म्हणून माझे माय म्हणले कळलो म्हाका प्लेयर कळलो तो. आमचे तिथे आम्ही अवतार पण माझ्या दुसरे आले गेम. तर यांचे माझे रूल दुसरे युके रूल मध्ये डिफरंट आहे. युके आणि रूल दुसरा. हांवें म्हणलें आसा बाबा पुरो ती गेम. पळय वेजन हें करून हाडला मिमोसा टायप. मिमोसा टायप ड्रिंक करून हाडला तेणें ऑरेंज ज्युसाची. ऑरेंज ज्यूस केलं. ऑरेंज ज्यूसाचे ट्रॉपिकल त्याची रेसिपी किती तू चॅनल आहे म्हणशी होय बॉय. सो फर्स्ट माझ्या बायलेक माझ्या मोगाच्या बायलेक पती होतो ऐसा ही हापी ना अल्कोहोल काही ना मागीर हापी पितोले. फर्स्ट मामा वयता आपली फर्स्ट मामा वयता व्हेरी नायस. नाईस थँक्यू माझी बाय पितोले आता माझी बाय गो पुरो कशा. सो गायज जोसला ने पळय ड्रिंकूय केला. सो ड्रिंका नांव कितें रे. सो ह्या ड्रिंकाचें नांव कितें सांगू. गोवा फीज. गोवा फीज. ओके टेस्ट करायचंय. ओके यार मरे न्हू बरें लागता. आतां रोमा पिवं वयता बेस्ट लागना. केलं तें पळोवया कशें. रोखडे आपूण येत जोडू. गोवा स्पाइस ने ब्रो. हा बरें हा न्हू बेस्ट लागता. बेस्ट तूं जाणा हिंगा आमी पीट किचना हो एक ड्रिंक हा गोवाचे कॉकटेल मॉकटेल हांव नॉक तें घेतलें सिमिलर लागता. बेस्ट लागता गायज तुमी ट्राय कराय तेजे हेजेर वचोन पळोवया कितें करून केलें तें. सो आतां मम्मीची पिता आमची. हा पेर कशें सारखे पेर बरें मीठ लिप्स क्रश्ड करून जाय तोंडा येता. चाट मसाला हा तितून कितें रे. हा पिगो म्हाका वचोय तो करता. सो गाय जोसला ना आतां सडसडीत चडले हेजेर कायलीर आयलीर पळय वास येईन तुका वास येईना. ओय कोहल येता वास सांग पळय वास सांग म्हाका येता. हेजो कसो मरे गार्लिक आनी बटराचो. बरा वास. ब्रो वाह क्या सीन है. ते एक 5 मिनिटां एक सायडीन फ्राय करपा तें हा आनी मागीर तो ज्यूस भितर म्हाका मेळटा मरे. हय त्या ज्युसा मागीर ते खूब जाता मास. हा ओके आख्खो फ्लेवर ग्रीन सारकें आहाय पळय ते आख्खो फ्लेवर एक जाता मागीर. हा तेणें घाल्लें आनी तेजे बरें एक ड्रिंकूय केलें. हा 5 to within 10 to 15 minutes रेडी. रेडी न्हू. सो हें सारकें हें मरे न्हू. तुका समज तुका मातशें बरें सारकें क्रिस्पी जाय तेजी कार जाल्यार मातशें धरूं जाय तें. किल्लो गो तूं मातशें आनी 5 मिनट बाकी. आनी 5 मिनटां 20 मिनिट मिनट धर राव रे. आतां आमी वचपा आहाय न्हू रे तेन्ना तुजें तें हें करून दवर न्हू तूं पेस्टू वयतो हय थिंगा आमी बांगड्या लावन तें लोकां म्हणटात कोण आतां कळ्ळें, लोक कळ्ळें. पळयता तें बरें पडटलें न्हू. आनी हें बेस्ट हा मग तुजें न्हू. हय पोर्टेबल गॅस. हा हें ते तुवें हिंगा हाडलेली ती हय आमकां आणखी केलें तर थिंगा माणक्यो हाडलेल्यो त्यो भाजून. ओके 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 ओके. सो गायज आतां सो सद्या आमी ऑलरेडी तें दवरलां आनी पळय हें ड्रिंक केलें तें आमी पिताय तें बरें लागता हें ड्रिंक. गोवा स्पाइस. गोवा स्पायस न्हू होच सांगलें तेणें. सो हें ड्रिंक कशें करपा तें कशें वतो रे आतां. आतां हेजेर घाल्लो म्हाज्या कित्यार? चॅनलार हांव घालतलें. हेंवूय घालतलो मरे कशें केलें तें. घालतलो हांव तें. सो गायज हेंवूय ट्राय कराय तुमी. हेंवूय बरें लागता. चॅनलार घाल्लें मागीर हाडलें म्हणटा मागीर पिवो नाका. तेंवूय सारकें. सो कितें तेन्ना कितें बरें कितें खात तेन्ना बरें कितें पिवंकूय दिसता. सो तुमी हेंवूय ट्राय कराय. हेंवूय बरें लागता पिवपा सारकें. नो अल्कोहोल मरे. सो हें कोणें पिवों जाता. हा हा ओके फिजी ड्रिंक तें. सो कोणें पिवों जाता कांय प्रॉब्लेम नाय तो. नायसू हा नायसू हॅपी नायस गो नायसू. कितें लागता बेस्ट.
टू गुड हा साप टू गुड साप चोड म्हणल्यार चोड बरो लागलो सो आता व्हेरी ग्रेटफुल फॉर आवर ब्रदर बाई साधे साधे व्हेरी ग्रेटफुल फॉर जोसेफ चोड बरें आणि ते आमच्या घर आतील जेवणाचं गॉड्स गिफ्ट काय सांगू आणि सांग तुमकां हें ट्राय करा आनी तुमकां चोड म्हणल्यार चोड बरें अरे जोसल ह्याच नुस्त्या आनी खंय चॅक करून जाता रे तें सिबासा आणि सो सिबासा सिब्रीम तेंका करपाक मातशें अशें करून तेंक फ्लेवर चोड बरो सारको टॉप नॉच हा सारकी पिराना हाताय पळय सारकी नुस्त्याक टच करून दवरल्याक तुवें कांयच ना चान्सू ना नुस्तें अबे सेकंड राउंड जाती है तेच सारकें पयलीं पार्ट हाललाय तुका कितें बेस्ट 10 आउट ऑफ 10 दिलाय आमकां रेटींग दिल खुश हुआ आणि तू गो रावला वयर रावला बेस्ट आसतलो नाही सांगन तुमका हा बोलला मतलब इंसान को आने दी करो थँक यू बस सगळी म्हणला सो गाइज आता आम्ही ब्लॉग एंड करताय आणि वी होप दॅट यू नो यू लाईक आवर ब्लॉग आम्ही टाइम स्पेंड केला माहिती सांगतो आयज चड बरो सारकी बरें पोटूय बोल्ली कशें बरें सारकी टेस्टी जेवण खावन बरें लागलेलें नुस्तें तें 10 आउट ऑफ 10 इतली बॉल लागली गायस तुम्ही ट्राय करा सारकी फ्लेवर सारकी तितून भोत्त कसो सारको आनी कितें कोराय तुमी समज कोत्ताय न्हू तें करून दवराय कोत्ताय जाल्यार अशें करून जायते कोत दवराय एटलीस्ट 4-5 hours पूण दवराय इतली बॉल लागतले सारकी बेस्ट लागता सो गाइज वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग आणि stay tuned and until then share kindness and let love guide you बाय बाय bye bye